What is this ergonomics? आणि why you said बाबा की pain can be aggravated or pain can come because of your laptop or your mobile or your computer. हे मातशें आमकां विस्कटान सांगा because there is a correlation. येस तुम्ही सारखे सांगले की देर इज अ को रिलेशन. अर्गोनॉमिक्स जे म्हणटात इज युअर पोझिशन टू वेन यू आर डुईंग अ पर्टिक्युलर थिंग. काम करतना वाकप इज ऑल्सो अर्गोनॉमिक्स. वाकप बिकम्स अ पार्ट ऑफ द अर्गोनॉमिक्स. लॅपटॉपार बसलो हंचबॅक जालो फुडें बँड जाता बिकम्स अर्गोनॉमिक्स. मोबायलाचेर बसता मान अशी वांकडी करता बिकम्स अर्गोनॉमिक्स. इट इज युअर रिलेशन ऑफ युअर बॉडी टू द प्रोसिजर विच यू आर डुईंग थिंग विच यू आर डुईंग. सो जेन्ना आजकाल एज्युकेशनूय लॅपटॉपार मोबायलाचेर खूब चल्लां, कामूय खूब चल्लां. पयल्या टायमार लोक स्कुलाची बॅग खूब हेवी व्हरताले. दॅट हॅज बीन रिप्लेस्ड विथ लॅपटॉप. एडवांटेज जाला ताचो बट देर इज अ सर्टन डिसएडवांटेज टू इट. जे करून एकदां ते प्रोसिजर परत परत केले मसलान स्पाजम जावपाक लागता. ते मसलाचे स्पाजमा लागून दे कूड बी डिजेनरेटीव चेंजीस इन द डिस्क हॅपनिंग ऑल्सो. सो हाजे लागून मागीर तो पेन चालू जाता. सो म्हणून पॉस्चर right now in the young age, maybe it be in the adult age, becomes extremely important. जाते तितलो तुजो जर फाटीचो पोर्शन पॉस्चर सारको दवरलो, this impact on the spine is lesser. So this is the advantage of a good ergonomic habit, positional habit जे आमी म्हणटात, ताजो advantage.